नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। फर्मागुडी किल्ल्याची जाल्या अवतिकाय उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून किल्लो कोसळपाच्या वाटेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी केला किल्ल्याचेर दुर्लक्ष, शिवप्रेमींचो आरोप। उटंगराच्या पावसाक लागून व्हांवून गेल्लो साळ न्हंयचो गाळ साचला केळशी मोबोर दर्यादेगेर संबंधीत प्रशासनान खारेबंद वाठारांत न्हंयत आशिल्लो तणाचो गाळ काडून करचो नितळ थळाव्या सरपंचाची मागणी। गोंयभर पावसाचो सांवार फाटल्या 24 वरांत आणीबाणीचो 103 घडणुको सुमार 9.78 लाखांचे आर्थीक लुकसाण, राज्य हवामान खात्याची माहिती। बिर्याणीचे चिकन धुताले चक्क टॉयलेटीच्या उदकांत अन्न वखदां प्रशासनान हैदराबादी बिर्याणीच्या आस्थापनाचेर घातली दाळ, 10,000 दिलो दंड। दवल्ली दिकरपाल वाठारांतल्या जाल्या येरादारीची कोंडी राखण फोंड वाठारांत कोंकण रेल्वे पुला लागसारची संरक्षण वणत कोसळिल्ल्यान वळिल्ली येरादारी। कोरोना व्हायरसा विशीं निरीक्षण सुरू। जीएमसी आनी जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी सगळ्या दुयेंतींची जाता चांचणी। गोंयांत कोरोनाच्यो दुयेंतींनी जावंक ना वाड, साथीरोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकराची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। अंत्रुज मालांतल्या फामाद फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून किल्ल्याच्यो भिंती कोसळपाक लागिल्ल्यान शिवप्रेमींनी तिडक उक्तायली। संबंधीत अधिकाऱ्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें तांचें म्हणणें। फार्मागुडीच्या छत्रपती शिवाजी किल्ल्या कडेन गेले 3-4 दीस पडलेल्या पावसा खातीर हांगा उदक मोठ्या प्रमाणात सांठून उरलां आनी हे उदक सांठून उरल्या कारणान हांगा एक किल्ल्याचो कांय भाग कोसळपाच्या मार्गार आसा। दर वर्सा हांगा शिवजयंती मोठ्या उत्साहान सरकार तर्फे साजरी केली जाता, पूण अजून पर्यंत सरकारान ह्या किल्ल्याची सौंदर्यीकरण करपाच्या कामा कडेन लक्ष दिलें ना अशें दिसून येता। ताका लागून शिवप्रेमी नाराजी व्यक्त करता। आतां हो भाग कोसळपाचो आसा आनी हेजे पयलीं कितलेशे भाग कोसळ्ळेले आनी मागीर ते नंतर रिपेरींग केल्ले आसा, पूण हो भाग आतां कोसळपाच्या मार्गार आसा आनी तो कोसळचे पयलींच तेजी रिपेरींग करचें अशें मागणी शिवप्रेमी करीत आसा। फर्मागुडीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी। उटंगराच्या पावसाक लागून दर्यान व्हांवून गेल्लो साळ न्हंयचो गाळ केळशी मोबोर दर्यादेगेर येवन साचला। वर्सान वर्स ही समस्या निर्माण जाता। हाका लागून थळाव्या नुस्तेकारांक त्रास जातात अशें केळशीचो सरपंच डिक्सन वाज सांगता। हो गाळ दर्यान पावचो हाचे खातीर संबंधीत प्रशासनान खारेबंद वाठारांत न्हंयत आशिल्लो तणाचो गाळ काडून नितळ करची अशी मागणी सरपंच डिक्सन वाज हांणी केल्या। आख्ख्या बीच बेल्टाचेर आमगेले वॉटर हायसेड आसा आनी हे आख्खी बीच जाल्या एक डिजास्टर। आनी काल हांव थोड्या ऑथॉरिटीक उलयलो ना जाता तितून बेगीन साफ करपाक घाले। आयज हांव तरी आख्खे कोस्टल बेल्टा चोवपाक गेलो जाल्यार काबिलुसी कोस्ट टू काबिलुसी हे आनी तुका मनशा कडेन काडपाक जावपा न्हू। आय एम अपीलिंग टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो डिजास्टर मॅनेजमेंट कम एंड हॅव अ लूक। हे कितें आहा हे सारकें करपाक जाय, हे तरी तुला वास मारता हांव मागता। हे रिवर सालांसून येता, हे रिवर सालान ट्रीट करपाक जाय। हे तुमी जाणा एवरी इयर जाता आनी एवरी इयर तेजें प्रिकॉशन कांय ना। आयज रिवर सालांसून हे आयज फिशींग बंद जाला, आमी थोडे फावटी ट्युरिस्टांक क्रुजींग करताले, कांटार मारताले, ते सगळें बंद जाला। सो आय थिंक दीस हॅज टू बी ट्रिटेड नायसली। आय एम अपीलिंग टू द गव्हर्मेंट टू डिक्लेअर दीस एज अ एमर्जन्सी डिजास्टर, बिकॉज हे तर नुस्तें तर कुसलां न्हू, आख्या नुस्त्याचो वास मारतालो आनी हिंगा मागीर रावपाक जावपा ना। तीड कुसळ म्हणटची इट विल बी टेरिबल। सो आय एम आस्किंग द गव्हर्मेंट और ऑथॉरिटीज टू प्लीज टेक नोट ऑफ दीस एंड इमिडिएटली सेंड द टीम नाव मिशनरी मॅन पॉवर आनी आख्खे तुमी क्लियर करून हिंगाचे व्हराय। हे आतां येवपाक लागल्यार 2-3 वर्सां चड जावपाक लागले। हे दिश्टी पडटा पळय ते एशकोन जावपाक नाका जाल्यार रिवरांतल्यान दर्या येता आनी दर्यांतल्यान आमगेले थंय जाल्यार थंय बीच हे सँड तितून क्लीन आहा ती थंय हे एशकोन जालें जाल्यार सगळी ती खाडे माती पेड्या जावन वयतली बीच क्लिनींग ते आजकाल पयर सावन 3 दीस जाले आज पर्यंत एकल्या बुकान हिंगा चोयल ना। सो हे बीच क्लिनिंगा हितू कॉन्ट्रॅक्ट हितू पयशे दिन कॉन्ट्रॅक्टराक तरी ते क्लीन करपाक बेगीन तरी जायना, तेका जायना जाल्यार
तुमचे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. दुसरे सुवातेक हें नुस्त्या हितूंतल्यान साया नुस्त्या तें वयर आहलो आसतलें तें हितूंतलें आमगेलें व्हड्यांतलें ओगरांतलें तें आतां हिंग बिचीर येयलां आनी तें आख्खे एका बिचीर तो मोन गेला न्ही कित्याक साये उदक हारे उदकां रावना. तें हारे उदक मेळपशें तें वयर येवन पडला आनी हो तें मोन गेला. सो हेजेर बेगीन कितें जाल्यार कोण एक्शन घेवपाक जाय. फाटल्या 3 दिसां सावन पडपी आडवेळा पावसाचो पुराय गोंयभर परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या वाऱ्या वादळा सयत उटंगराच्या पावसाक लागून सुमार 103 हवामान संबंदीत आपतकालीन घडणुकांची नोंद जाल्या. ह्या घडणुकांक लागून 9,78,000 रुपयांचें आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिला. आणिबाणीच्यो चडांत चड घडणुको मडगांवां जाला, उपरांत फोंडा आनी काणकोणा घडिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या 24 वरांचो हवामान खात्याचो अहवाल. फाटल्या 24 वरांत 103 हवामान संबंदीत आपतकालीन घडणुकांची नोंद जाला. सुमार 9,78,000 रुपयांचे आर्थीक लुकसाण. मडगांवां आणिबाणीच्यो 13 घडणुक्यो नोंद जाला. उपरांत फोंडा 11 आनी काणकोणा 10. काणकोण आनी पणजे 2 व्हडल्यो आपतकालीन घडणुकांची नोंद जाला. हवामान खात्याची माहिती. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोरोना व्हायरसा विशीं आमचें निरीक्षण सुरूच आसा. GMC आनी जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी सगळ्या दुयेंतींची आमी चांचणी करतात अशें साती रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या एकूच कोरोनाचो दुयेंती सांपडला. सध्या तरी गोंयांत कोरोनाच्यो दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग परत सुरू जाला. भारतात कोरोनाचे कांय दुयेंती सापडल्यात. गोंयांत फाटल्या दिसांनी GMCत 70 वर्सांचो कोरोनाचो दुयेंती सापडलेलो. कोरोना व्हायरसा विशीं आमचें निरीक्षण सुरू आसा. GMC, जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच भलायकी केंद्रांत येवपी दर एका दुयेंतीची चांचणी करतात म्हूण साती रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. भलायकी केंद्रांतले दोतोर थंडी आनी तापाची लक्षणां आशिल्ल्या दुयेंतीचो डेटा एकठांय करतात. हाका लागून कोरोना दुयेंतीच्या आंकड्यांत वाड जाल्या काय ना हाचेर आमी लक्ष दवरून आसा अशें बेतोडकार हांणी सांगलें. सध्या गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांचें म्हणणें. कशें आसा जाणा, आमचो सर्वेलन्स इज थ्रू आउट अवेलेबल, म्हणजे थ्रू आउट द इयर चालू आसता. ओके. आणि सर्वेलन्सान आमी कितें करता, मोर ऑफ एक तर लॅबोरेटरी सर्वेलन्स चालू आसा आमचो. ओके. वेर एवरी एडमिटेड केस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अँड GMC ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस दे आर टेस्टिंग. इन केस जर कोविड, स्वायन फ्लू असले केसीस जर वाडटा आनी एडमिशन जर वाडटा जाल्यार आमकां थंयच्यान कळटा. सो सेकंड थिंग वीच हॅपन्स इज लायक देर इज समथींग कॉल्ड इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस. जितले आमचे पेरिफेरीन डॉक्टर जे आसा न्ही हेल्थान सगळे, ते जितल्यो आतां थंडेच्यो हें पळयता आमचे पेशंट्स, ते अपलोड जाता ऑनलायन. सो तेजो ट्रेंड कसो आसा तो पळयता. म्हणजे कोविड जर आयलो जाल्यार तो ट्रेंड वील स्टार्ट इन्क्रिजींग. सिवियर जसो थंडी आसता तेका जाता पळय न्ही, ताका सिवियर ज्यो केसीस आसता ताका म्हणटा आमी सारी, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. ILI म्हटल्यार इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस आनी सारी म्हटल्यार सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. हाजोय बीन सर्वेलन्स चालू आसता थ्रू आउट द इयर इरिस्पेक्टीव ऑफ कोविड. सो हाजे वयल्यान तरी आमकां आतां केसीस वाडल्या अशें दिसना. पण तरी पूण लोकांनी खबरदारी घेवपाक जाय. म्हणजे केन्नाय फ्लू हें येता, थंडी जाता तेन्ना दे हॅव टू टेक तेंचे प्रिकॉशन्स एज वेल एज लागींच्या डॉक्टरा कडेन जाता इतले बेगीन वचपाक जाय. हें चालूच आसपाक जाय. नाव एक GMCन केस मेळ्ळ्या, ती TB चेस्टान एडमीट आशिल्ली म्हटलें पळय न्ही. ओके. ती एकूच 70+ इयर्स ओल्ड जो आशिल्लो पळय न्ही, ती एकूच केस सद्या. आनी वी वील कीप आवर हें सर्वेलन्स इन प्लेस. ना कशें आसा पळय, कोविड एक्चुअली इफ इट्स सिजनली रायज न्ही जाल्यार दे वील बी नो गायडलायन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ओके. बट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्रॅक्स कोविड ऑफ ऑल स्टेट्स. सो खंय अशी जर जाय जाल्यार वील गेट सम गायडलायन्स फ्रॉम देर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर.
रावणफोंड वाठारांत कोंकण रेल्वे पुला लागसारची संरक्षण वणत कोसळिल्ल्यान येरादारी दवरले दिकरपार वाठारांतल्यान वळयली. मात ह्या वाठारांतल्यान रस्त्यांचेर भुंयगत वीज केबलाच्या कामाक लागून खणिल्ले रस्ते सारके दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. दवरले रेल्वे किटी कडेन मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाता. देखून जाता तितले बेगीन रावणफोंडच्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी पंच वांगड्यान केल्या. पळय 3 दीस जाले ब्रिज मातशा स्लायड कोसळ्ळो आहा आनी तेका लागून मेन रोड केपें सावड्डे मागीर कुंकोळी कारवार वचपाक हो रोड यूज जाता. आनीक हे रोडाक जाल्यार एक गाडयो खूब रनिंग जाता. आनीक हे मोडलेल्या कारणान दुसऱ्या रोडान बारीकशे रोड आहा आमचो पंचायती कडल्यान त्या रोडान वचपाक लागल्या गाडयो. आनी गाडयो वचपाक लागल्याक आमचें केबलींग इलेक्ट्रीक आनी गॅसीचें केबलींग काम आशिल्लें फाटीं आनीक तें काबार जावन तेजें कांयच काम करूंक ना. ताका लागून जायते गाडयो ते डायवर्ट केल्ले त्यो पळय ते फसलेले आसा. आनीक सडनली पावस पडला, भरपूर पडला. आमकां हो ल्हान रोड ते सायडीन व्हडल्यो गाडयो पसार जावपाक मेळना. आनीक ऑप्शन ना. आमी फाटीं जायते 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी इश्यू घेतिल्लो हो आमचो ओव्हरब्रीज जाल्यार आमकां बरें पडटलो म्हणून. तो जेन्ना हो गव्हर्मेंटान तो ओव्हरब्रीज केल्लो जेन्ना हो आमकां एक एक्स्ट्रा डायवर्ट करपाक मेळटालो. जेन्ना आमी कितें करता एक मनीस बरो ना जाल्यार एक ऑक्सिजन हाडून दवरता, तेका लागून एक्स्ट्रा ऑक्सिजन दवरता. तसोच हो आमकां एक एक्स्ट्रा रोड जाय आशिल्लो. तेका लागून हांव जाता तितले गव्हर्मेंटा लागीं मागता ह्यो आमचो रावणफोंडाचो ब्रीज हो कितें तरी जाला तो बेगीन रिपेर जावचो. आनी तेच्या अंडर आमची रेल्वे क्रॉस जाता. रेल्वे आमचे 5-5 मिनटांनी रेल्वे क्रॉस जाता. रेल्वेक लागून रेल्वेक बी सेफ्टी जाय. आनीक आमकां हो रोड कंपल्सरी जायो. आनीक हें डायवर्ट जाल्ल्या कारणान आमचे केपें काणकोण कारवार वचपाच्या लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आनी लोकल आमच्या विलेजरांक त्रास जाल्ल्या. बारीक लोक कामाक वचपाक पावना. गाडी फसलेल्या कारणान एक भितरल्या शेतांतल्या रोडांतल्यान भरपूर लायन पडिल्ली आसा. हे रोडाचो कितें तरी गव्हर्मेंटान इश्यू घेवचो. आनीक आमी दुसरे कडेन सुद्दां गव्हर्मेंटाक आमी अलर्ट करता जेन्ना एक मेन रोड आहा ताका एक एक्स्ट्रा रोड दिवचो. कित्याक असले इश्यू जाले म्हणटकीर लोक खंयच्यान पासार जातलो. ताका लागून ही आमची विनंती आसा, कळकळीत विनंती. आमचो हो ब्रीज बी बेगीन जाता तितले बेगीन जावचो. हांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक लागीं मागता जाता तितले बेगीन ते रबल सेलिंग करचे. आनीक तो रोड सायडीचो खणिल्लो आहा तो तसोच सोडिल्लो आहा तो बेगीन करून दिवचो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आमकां 100% राजकीय आरक्षण मेळटलें अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी सांगलें. राजकीय आरक्षणा संबंधीचें विधेयक सध्या संसदेंत आसा. हे विशींचो पाठपुरावो आमी घेतात. 2027च्या वेंचणुके पयलीं राजकीय आरक्षण मेळटलें अशें वेळीप हांणी सांगलें. येस शुअर 100%. आमकां मेळटलें म्हणटा तेजें आमकां नेगेटीव आमकां विचार करना. आमकां मेळटलें म्हणल्यार मेळटलें चालू आसा. कारण बिल पार्लिमेंट आसा न्हू. सी पार्लिमेंट हे हायेस्ट फोरम डेमोक्रेसी हायेस्ट फोरम पार्लिमेंट आनी ऑलरेडी बिल आसा. आतां म्हणून जर पास जावन सुद्दां एक 6 म्हयन्याच्या कालावधी भितर सगळे फॉर्मेलिटी जावपाक येता. कारण हे बिलां अशें आसा की ऑलरेडी जी प्रोविजन करपा जाय ते बिल मी कितले जाणां वाचलो तें खबर ना. बट सगळे प्रोविजना प्रमाणे हे जर व्यवस्थीत जाले जाल्यार 6 म्हयन्याच्या भितर आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 27 वर्स आसा. ताजे पयलें आनी काल कमिशना कडच्यान सुद्दां आमकां एक बरो पॉझिटीव असो रिस्पॉन्स आसा की जातलें अशें. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून फोंडेच्या केरये खांडेपार वाठारांत हालींच केल्लो रस्तो खचलो. जाल्यार सुरावली वाठारांत सिवरेजीच्या कामाक लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. केरये खांडेपार वाठारांतलो हालींच केल्लो सर्वीस रस्तो उटंगराच्या पावसा लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्या सुवातेर 5-6 लायटीचे खांबे आसा. हे खांबे केन्नाय आडवे जावं येता. 8-10 दीस पयलींचो रस्तो हॉटमिक्सिंग केल्ल्याचे थळावे सांगता. आतां आमी पळयताय 2 दीस जालो गोंयांत जोरदार पावस पडटा. अशें न्ही की बाबा जुनानूच पावस पडटा म्हूण. कितलीं फाटलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आहा, सरकाराकूय खबर आहा. मायाच्या म्हयन्यान एप्रिलाच्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जाता आनी आयज कितें 22 मे. आतां ही पळयता तुमी हायवे बांदलेल्यान सेकंड फेजीचें काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 75% काम जाल्लें आसा. आनी हे सर्वीस रोड जे रस्ते गेल्या त्या रस्त्यार आमी सद्या उबी आहाय.
हे रस्तो बांदतना हिंगा PWC यंत्रणा आसली काय आमकां खबर ना, कित्याक तें दिसत ना आसलेलें. सांगपाचें कारण कित्याक हो रस्तो जो बांदला डांबोर पासून घायला काय हो रस्तो सारकोच पोना गेलो. आयज 2 दीस जाले हो रस्तो पोनान गेला. रस्त्याची परिस्थिती तशीच आहा, तरी पूण ट्राफीक येवदान वयता. PWC हाची कांयच दखल घेवना. प्रायोरिटी बेजीस PWC हो रस्तो बंद करपाक जाय आसलो फॉर फर्दर डॅमेज ऑफ लोकांची कांय डॅमेज जायना जावपाक, वो गाडयांक कांय डॅमेज जावपाक ना, वो कंप्लीट ट्रेजेडी जायना जावपाक. पूण PWC आजून पासून ओगीच आसा, खंयच हो रस्तो बंद केल्लो ना. आतां तुमी पयले एक JCB गेले ती रस्त्याच्या कामाचीच ती कॉन्ट्रॅक्टर नेमिवाराची ती हिंगा पोनाक गेल्ली. 2 मिनटां हांगाच उरली ती शिरकोन. अशी आतां रस्त्याची परिस्थिती आहा. तें जावपाक कारण कितें? जावपाक कारण PWC आनी MUR हो कॉन्ट्रॅक्टर. MURाक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट परतून दिला. गेल्लो फर्स्ट पेजी तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, ती कामां सगळीं बुरशीं गेल्लीं, इतलेच कडे कशणान पडलेलें, कामाक वर्क नासलो. तरी पूण तुमी जाणा आसतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. अचकीत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून सुरावले वाठारात सेवरेजीच्या कामाक लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. ताका लागून थळाव्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार वेंद्री वेगस हांणी ह्या घडणुकीचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें सायमन रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. देखून थळाव्या आमदारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. पळय, आख्खो रोड भितर गेला, आख्खो रोड भितर गेला, उदक बोला आनी आतां सद्याक पावस चडटा. पयलीं धाकलो आशिल्लो काय म्हूण आतां मागीर पडून व्हडलो जाला. पयलीं तेमी चॅम्बर मारलो, सेवेरेजान चॅम्बर मारलो, तो सगळो कोसळून गेला. आतां ह्या पावसाचेर पावस म्हणटा काल आनी आयज चड जळला. आतां तरी तळो थांबला ह्या आदारान कुरपेन तसो. आनी आतां सगळे रोड ब्लॉक, कोणाक येवपाक मेळना. गाडयो फाटल्यान मातशें काड, गाडयो येताय आनी ब्लॉक रावताय. गाडयांक टर्न घेवपाक मेळना. हें कितें चलना? आमचो MLA, लोकल MLA, ताकाय हें पण गेलो ना म्हूण तो सायडीचेर येयलो ना आनी हें चोयलो ना. समर कॅम्प, समर फुटबॉल आनी कितें तें करपाक पडलां. हिंगा आतां रेनी सिजन जालें तेजेर थोडें लक्ष घालपाक जाय, हें चोवपाक जाय. लोकांक कसले त्रास जाताय तें केलें म्हणून जायना. खेळपा आहाय ते खेळले, रडपा आहाय ते रडले. हो संसार आज लोकांक असले त्रास. रोड ब्लॉक म्हणल्यार कितें? मेन रोड हो आतां इंटरनल रोड, पूण मेन रोड लोकांक वचपाचो येवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत सध्या उटंगराचो पावस पडपाक सुरू आसा. केरये खांडेपार रस्तो रुंदीकरणा वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान शेतकाऱ्यां खातीर मातयेचो रस्तो तयार करून दिल्लो. मात उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हो रस्तो व्हांवून गेलो. तशेंच ह्या रस्त्याची सगळी माती शेतांत घुशिल्ल्यान सगळ्या पिकांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें शेतकार सांगतात. भौशीक बांदकाम खात्यान शेतांत गेल्ली माती काडून दिवची, तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी शेतकार तुकाराम गावडे हांणी केली. की आमी हाज्या पणज्याची शेतां आसा पळय न्हू, हे हांगा रोयता अजून पर्यंत आमी एकदांय पडींग अशें सांडूंक ना. की जसो आमकां हो आतां तिणें हांगा PWCन आमकां हांगा रस्तो केल्लो, हे सगळें व्हांवून गेला. ती गळी माती घातलेली ती व्हांवून गेल्या आनी आमच्या हांगा मशिनरी दवरची पडटा. तशेंच आमकां हांगा कितें वयर काडटलो, करतलो, तण वयर काडटलो, भात वयर काडटलो जाल्यार आमकां हांगा सगळें विसर्जन काडचें पडटा. तसो म्हाका रस्तो केल्लो तसो आतां तें सगळो व्हांवून गेल्लो आसा. सगळे शेतान सगळी घरी कडेन सगळी म्हाजे हे वाट आसा थंय सगळी बांदा कडेन सगळी माती पडलेली आसा. असो हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा कडेन, हे PWC कडेन, म्हाका हे सारकें बांदून दिवचें. नाल्यार आमकां ही शेतां पळय न्हू, आमकां ही परतून पडींग सांडची पडटली. आमी आजून पर्यंत ही पडींग शेतां सांडूंक ना. तुम्ही शेतां रोवपाची तयारी केल्ली आहा न्हू? हय, आमी गिमान रोयतात. की आमी अंदू गिमान रोयले आनी अंदू गिमान रोयतना म्हाका भात काडटना हांगा खूब त्रास जाले. की अशे त्रास जाले की बायलां हाडून म्हाका भात वयर काडचें पडलें. बायलां हाडून तेंचे कडेन तेजे व्हडले पिशव्यो दिवपाक आमचे कडेन जायना. त्या खातीर म्हाजी गाडी सकयल वयता तशी म्हाका रस्तो जाय आशिल्लो, तो रस्तो हांगा तिणी केलो ना. सो आतां हे रस्तो केलो तो माती सगळे व्हांवून गेले. हो आतां जो रस्तो तिणी केल्लो पळय न्हू, ते सगळे व्हांवून गेला आनी ते शेतां सकयल पडलेले आसा सायडीक. आतां रोवपा मेळना आमकां ना, आमी फक्त गिमानूच रोयता, वांयगण रोयता. पूण आतां रोवपा मेळपाना माती गेले. आतां जो पर्यंत आमकां हे काम करिना तो पर्यंत आमकां हेजे फुडें आमकां शेतां करूंक मेळचें ना. केरये खांडेपार हांगा शेतकाऱ्यांक खातीर PWCन हांगा एक रस्तो करून दिल्लो. फक्त माती घालून हो रस्तो तयार केल्लो. तो रस्तो शेतकऱ्यांक बरो
सोयीस्कर ठरतालो, पूण 2 दीस पडलेल्या पावसान हो रस्तोच व्हांवून गेल्लो आसा आनी ती सगळी माती शेतांत घुसलेली आसा. सध्या शेतकरी आसा ते नाराज जाल्ले आसा, कारण ती सगळी माती शेतांत पडलेली आसा आनी ती काडची म्हणून तेंच्यांनी डिमांड PWD कडेन केल्लो आसा. गेली कितलींशीं वर्सां जालीं ह्या शेत रोयतात आनी माती काडली ना जाल्यार शेत पडीक दवरपाची वेळ येतली अशें तुकाराम गावडे ह्या शेतकाऱ्यान सांगलेलें आसा. केरये खांडेपारीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्या. उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वण्टीचो मोठो भाग कोसळ्ळो. बुधवारा राती ही घडणूक घडली. 2 वर्सां फाटीं आल्त सोसायटीच्या इमारती कुशीक ह्याच संरक्षण वण्टीचो कांय भाग कोसळिल्लो. उपरांत हे विशीं आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाक कळीत केल्ले अशें थळावें सांगता. 2 वर्सां जालीं हाचो पाठपुरावो घेता, मात संबंदीत प्रशासनान अजून मेरेन हातूंत लक्ष घातिल्लें ना अशें थळाव्यांनी सांगलें. 2023 तिनी कोसळली आणि आम्ही कंप्लेंट केली कोणाक डिझास्टर मॅनेजमेंट. ते येऊन पळयता म्हणून सांगले की आपण टेंडर काढले आणि कितें केले म्हणून सांगले, पूण कांयच करूं ना. हांव वर्सात धाडिता PWD आनी आमगे MLA कांयच करूं ना. पुण्याच म्हणटाय कांय करूं ना. वयर लेगून मागीर हें सगळें कोसळलें. केन्ना काल जाले हें काल ग्रेस चर्ची फाटल्यान गेले अल्टामाउंट हाऊसिंग सोसायटी फाटल्यान तेंगे वॉल पडा ते अल्टामाउंट. तुमगे बिल्डिंगेचें नांव दामोदर चेंबर. आमगे बिल्डिंग दामोदर चेंबर. आमच्या हांगा शॉप आसा, सो आतां हे सगळी माती बिहेव जाता. चड पावस पडले की माती सगळी सकयल येता. बिल्डिंग आसा ती आमची बिल्डिंगेर पडपाक शकता ती. सो ह्या आमच्या बिल्डिंगार लोक बी रावपी आसात. जाल्यार बिल्डिंग जर पडली म्हणले तर आमचे लोक बी मरताल न्ही. सो जाता तितले बेगीन ॲक्शन करपाचें अशें मागता. उद्देजक चिराग नायकान बिरेस्तारा काँग्रेसीन प्रवेश केलो. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी चिराग नायकाक काँग्रेसींत येवकार दिलो. मडगांवकार दिगंबराक विटल्यात. मडगांवकारांनी तोंडात जरी हे उलोवन दाखयलें ना तरी दिगंबरा प्रती तांच्यो भावना आपले परस वेगळ्यो नात. दिगंबराचेर टिका करतना मडगांव आनी मडगांवकारांक वयर काडपाची कुवत आमचे मदीं आसा अशें चिरागान उलोवन दाखयलें. उद्देजक चिराग नायकान बिरेस्तारा काँग्रेसीत प्रवेश केलो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन चिराग नायकाक काँग्रेसीत येवकार दिलो. काँग्रेसीत प्रवेश करतकीर चिरागान दिगंबर कामतीक उजरावन काडलो. मडगांवा हाचे कडेन कसल्योच साधन सुविधा ना. मडगांव म्हणून हो बोट दाखयता फातोर्डा, कुट्टरे आनी नावेले कडेन. ताका घडये हे वेगळे मतदारसंघ आसात म्हणून खबर नासताले अशें चिरागाचें म्हणणें. 1995तलो जाहीरनामो दिगंबर कामत अजूनय खपयता अशें चिराग सांगता. ऐकात ताचें म्हणणें. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला आमी आतां कोणा भिना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कानान सांगला की चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ. म्हणजे 90 आनी 10 100 जाले वर्ष आयलो आनी तो भिलाय बी. कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही आमचे 4 कडेन लोक आसतात, सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या, कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना, ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा, आमचें तें डायरेक्ट कनेक्शन. हेच एक तुमकां सांगता, कित्याक तें डायरेक्ट कनेक्शन ताणें कशें घेतलां हें म्हाका खबर ना आनी म्हाका तें कनेक्शन घेवपाची गरजूय ना. म्हाका ताका खबर आसा की म्हाका आतां फुडें थांबप ताका पावला म्हाका खबर ना, पूण म्हाका पावतलो. सर तुमी समज ह्या दिशेन पळयले एक चकचकीत शहर दिसता. कोणाकूय दिसतलें तें मडगांव म्हणून. तें मडगांव न्ही, तें फातोर्डा. वो तें मडगांव म्हणून प्रोजेक्ट करता. हाका मडगांव आपले दाखोवपाक लज दिसता. हेवटेन जर तुम्ही गेले एक बरो वाठार, तो कुडदरे हे मडगांव न्ही,
हेवटेन समज जर तुम्ही गेले ते नावेली जो मनीस देवाक फटोवंक शकता तो कोणाकूय फटोवंक शकता अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करून आमी व्हडली चूक केली अशें ताचें म्हणणें. विधानसभा वेंचणुकीत हार खावची पडल्या उपरांत दिगंबर कामत आमचे कडेन विरोधी पक्ष फुडारी करात म्हणून मागणी करतलो. आपल्याक एलओपी केलो ना जाल्यार आपले कडेन पर्याय उपलब्ध आसात अशी धमकी तो आमकां दितलो अशेंय गिरीशाचें म्हणणें. आम्ही जेन्ना हे जालें हांवें म्हागेलें डेजिग्नेशन सेम डे अनाउन्स केलें दॅट आय विल रिजायन टेकिंग अ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन द पार्टी ऑल्सो लिडरशिप वॉन्टेड मेक सम चेंजेस. He started blackmailing the Congress leadership that if I am not made a leader of opposition, that I have better options. The person who was made the chief minister within 2 years of his joining, he started blackmailing or threatening leadership that he has better options. And my granddaughter is saying that why you are not working with Modi. So indirectly was saying that if you don't make me leader of opposition, I have better option to leave. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या पारंपारीक मिठागरांक जैवविविधताय मंडळा खाला दिवपा खातीर सरकार मजत करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्रत्येक मालांतल्या खास उत्पादनाक एक वेगळी वळख दिवपाचो सरकाराचो हेतू आसून जैवविविधताये खाला गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो. तशेंच गोंयच्या पारंपारीक उत्पादनांक राज्य वा राष्ट्रीय बाजारपेठेंत वाव मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांखळे हांगा जैवविविधताय दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलोवप केलें. आयच्या दिसाक एक 2-3 गजालींचे हांव मुद्दामून डिक्लरेशनूय करता. गोंयांत आशिल्लो सॉल्ट पॅन म्हणजे एकेकाळी मीठ हे आमी सगळे जाण आमचेंच मीठ आमी खाताले, जे आमच्या समुद्र काठाच्या न्हंयचें जें मीठ जातालें तें मीठ आमकां कोणा जाणां आयोडायज्ड मिठाची खरें म्हणजे गरजूय नाशिल्ली. तेंच मीठ खूब बरें आशिल्लें, बट आमी आयोडायज्ड मीठ खावपाक लागल्यार ही सगळी सॉल्ट पॅन ही बंद पडल्या. ती सॉल्ट पॅन रिवायव करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन मदत करतले हे आयज हांव डिक्लेअर करता. आनी CSMCIR भावनगर हांच्या सहकार्यान ताका आमी परत एकदा पुनर्जिवीत करता. डॉक्टर सविता केरकर ताजेर वर्किंगूय करीत आसा. हेजेर बायोडायवर्सिटी हो लायव्हलीहूड आनी लोकल बायोसॉल्ट हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आमच्यो सगळ्यो BMCs ह्यो स्ट्रेंथनिंग करता आसतना ग्रासरूट लेवलाचेर तेजें कन्जर्वेशन करचें, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तयार करचें, हाच्या खातीर आमी काम सुरवात केलां. प्रोसेसिंग सेंटराचेर हांव ऑलरेडी उलयलो. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम, you can study anytime.